सरकाराचे मिशन स्वच्छ भारत नितळ गोंय तितलें सोंपें ना. वास्कोचे शार नितळ दवरपाची जबाबदारी आशिल्ल्या मुरगांव पालिकेच्याच बिल्डिंगेक विचारपी कोण ना. बिल्डिंगेंत आनी भोंवतणच्यान कोयराच्यो घाणी, पालिकेतूच सोऱ्याच्यो बाटल्यो, गटाराच्यो घाणी आनी सगळ्याक कोयर. वास्कोकार म्हणटात पालिकेतूच ही परिस्थिती जाल्यार स्वच्छ वास्कोचें नांव काडपाचें ना. मुरगांव पालिकेची ही इमारत पळयात. भितर सोऱ्याच्यो बाटल्यो, उक्त्या गटारांनी साठिल्ली घाण आनी कोयर. बिल्डिंगेक केन्ना पेंट मारल्यार कितलो तेंप जाला सांगू नजो. आणि हीच म्युन्सिपालिटी आमचे सारखे क्लीन ना, तर लोकांच्या घराकडे वचून येयली कशी क्लीन करतले. आणि स्वच्छ अभियान म्हणटा ते हेजे वयल्यान कळटा कितले स्वच्छ जाता ते. मुख्याधिकारी म्हणटा आपले नदरेक ही गजाल येताच आपणे पालिका नितळ करपाचे आदेश दिल्यात. नगरसेवकांक मात पालिकेतलो कोयर दिश्टी पडना. जर तुम्ही म्हणता न्हू जाल्यार कोणी ते हाडून उडयले आसता दिसता. उडयले न्हू, ते पिल्ल्यो आसा. ते सगळे म्युन्सिपालिटी भायर बटले आहा न्हू, तेका म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल आसता ना, ते कोणी भायर लोकांना तुमच्या बिल्डिंगेनूच आसा. बिल्डिंगेन आसा तुमच्या. आतां आमकां फायंड आउट करचें पडटा. आमच्या चेअरपर्सन सी ओ काम सांगचें पडटलें. हांवें उदीक साठला. आतां कन्सर्न ऑफिसर तेंच्यांनी पळोवपाक न्हू, हेल्थ बीन कोण आहा तेंच्यांनी पळोवचें पडलें न्हू ते. जाल्यार म्युन्सिपल लोकांचें म्हणणें कितें, तुमी म्युन्सिपालिटीत तुमच्याच बिल्डिंगेन असो कचरो आसा जाल्यार लोकांच्या घरां कशी क्लीन जातली. आतां सगळी म्युन्सिपालिटी सगळ्याक पळोवंक शकना न्हू. कित्याक पळोवपाक शकना. तुमची बिल्डिंग आमची बिल्डिंग आमी बिलीव करता. आमची बिल्डिंग आमी मानता आसतना आमची बिल्डिंग म्हणून. पण लोक जर भायले लोक येतात, सगळे लोक भायले तुमचो वॉचमॅन कोण नासता, तुमचे वर्कर कोण ड्युटेक नासता. आसता वॉचमॅन. आतां डेली क्लीन करता. तुमी सकाळी फुडें पयलें आतां सकाळी आतां क्लीन करतात ते. इतके दीस पयलींचो कचरो डेली क्लीन करता. डेली क्लीन करता. आमचे प्रॉब्लम काय ना, आमचे रेग्युलर क्लीन करता. कितें प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. महाराष्ट्रातले प्लेयर शूटिंग सर्तीत बऱ्यापैकी कामगिरी करतात. हालींच जाल्ल्या राष्ट्रीय संघीक शूटिंग सर्तीत महाराष्ट्रान भांगरा पदक जोडले. ह्या पयलीं महाराष्ट्रान शूटिंगेत बरे परफॉर्मन्स दाखयला. राष्ट्रीय गेम्सा निमतान गोंयांत शूटिंग सर्त जातली. आयोजकांनी आतांच कामाक लागूंक जाय म्हणून महाराष्ट्रीयन शूटिंग कोच मोनाली गोरेक दिसता. फुडल्या म्हयन्यांत केरळात जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सा खातीर शूटर श्रद्धा नलमवारान तयारी सुरू केल्या. केरळात फुडल्या म्हयन्यांत नॅशनल गेम्स जावपाचे आसात. हातून शूटिंग खेळात महाराष्ट्र भांगरा पदक जोडपा वयतान पेजाद आव्हान दितले अशें श्रद्धा म्हणटा. Team Maharashtra preparations are very good. Rahi Sarnobat, who is an Olympian, is one team member of mine in my event, in sports pistol event. So and Shreya. So preparations are going well. After that, maybe on 28th or 29th, we'll leave for national games in Kerala. 2016 रिओत ऑलिम्पिक्स होणार आहेत. सो टार्गेट आहे रिओला क्वालिफाय व्हायचं. कुठलाही स्पोर्ट्स पर्सन असो त्याला वाटतं की आपण आपलं म्हणजे मेन एम आहे की ऑलिम्पिक्समध्ये खेळणं. पण त्याविषयी मी आत्ताच बोलणं योग्य ठरणार नाही. मला अजून माझी लेवल खूप हाय करायला हवी. मला अजून माझं प्रिपरेशन खूप वाढवायला हवं. सध्या तरी माझं एम आहे की आता येणारे जे वर्ल्ड कप्स आहेत त्याच्यासाठी मी चांगला परफॉर्मन्स देऊन मी प्रयत्न करेल की मी टॉप 3 मध्ये येऊन वर्ल्ड कपसाठी रिप्रेझेंट करेल. 2016 गोंयांत राष्ट्रीय खेळ जावपाचे आसात. आतां सावनच तयारीक लागूंक जाय अशें महाराष्ट्रीयन शूटिंग कोच मोनाली गोरेक दिसता. So if you think about Goa, they should start working right now. First, they should have good coaches, shooting range, equipment. They should give training to different school, college, so they will get different types of group like junior, youth, senior. So within 2 years they will give training, equipment facility, range facility. Then I think that Goa will represent in upcoming national games. But for that they should have good planning and they should start right now without wasting any time. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू वांगडा दिनेश करपे. इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.